Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. सर म्हजो वॉर्ड OBC जाल्ल्या कारणान सो हांवें हे फावटी कॉन्टेस्ट करूं ना सो लोकांनी म्हाका मातशें फोर्स करूंक लागले तूं तर कॉन्टेस्ट करना एटलिस्ट तुगेले बायलेक बेसिसाक बसोयाय म्हणून सो पीपल डिसायडेड सो शी कॉन्टेस्टेड दिस टायम एंड आय एम हेल्पिंग हर. हे चलना कितें लोक काही जण इन्व्हेस्टमेंट म्हणून पळयतात ह्या निवडणुके कडेन आणि खास करून जे कोस्टल बेल्टांतल्यो पंचायती आसात हांगा हे प्रकार जास्त जातात. जेन्युइन लोक निवडून येवंक जाय, बरे विचार करणारे लोक निवडून येवंक जाय, जेंकां खरेंच गांवचें हीत आसा हे लोक निवडून येवंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून ह्या पयशाचेर पयसो इन्व्हेस्टमेंट जो आसा ताचेर निर्बंध हो हाडूंकूच जाय. The first time I'm voting in a panchayat election. Otherwise, my house being in Mangor, even though I used to contest here, I call it a lovely grassroots level dance of democracy. That is what panchayat election is all about. If we wanted, we could have done it even on party lines, but government very consciously decided not to have it on party line. हेज्या पयलीं कितें जातालें, डर्टी पॉलिटिक्स चलतालें हांगासर. म्हणजे कितें हुकुमशाही जाताली, आपल्याक जाय एका फाटी काड तेका फाटी काड. जे पळय कोणाक रावंक हें दिसता, आपल्याक सेवा करूंक जाय अशें दिसता पेडणेकरांची आनी तेंच्यांनी ते रावचे. ह्या फावटी कोणाकूच दुखोवपाचें ना. कोणाक दिसता रावपाचें तेणी रावपाचें. जशें आमच्यो तिनूय पंचायती जावं रुमडांबळ दवल्ली दिकारपाल आकेबाश ह्या 3 पंचायतीक आमची फुल मेजॉरिटी आमची जातली आणि ह्या तिनूय पंचायतीन आमच्यो पंचायतीचे मंडळ आमचे स्थापन जातले. सभी हमारे जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं, स्टेशंस हैं, वहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है. रात को ही हमारा सिक्योरिटी पर्सनल जितना भी था वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुका था और अभी जस्ट हम रिव्यू कर रहे हैं हर एक पोलिंग बूथ पोलिंग स्टेशन पे जाके कि कहीं कोई किसी तरह का इशू या नहीं है. एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ एंड पीसफुल. ग्रामपंचायत ह्या गोयच्या लोकशाही पद्दतीत खूप महत्वाच्यो आसा. ग्रामीण भागातल्या उदरगतीच्या नुसार आमकां ग्रामपंचायती स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. बट त्याच बरोबर ग्रामपंचायतीन मॅक्झिमम रिफॉर्म्स जावपाची गरज आसा. I've not contested in my own ward. I've contested in another ward. It's because of the people's demand. मुगे मिसीस बसयला, हांवें बसयला, लोकांनी बसयला आनी तेगे कितें लोकांनी कितें सांगून बसयला, कितें कसो तेजेर विस्वास दवरून बसयला त्या लोकांक खबर आसा. मांद्रे मतदारसंघात 9 गांवांनी जे उमेदवार आसात ते निवडून येतकच जे आमचे पंच जातले, सरपंच जातले, उपसरपंच त्यांच्या जे कितें गोष्टी आहात त्याच्या वार्डांनी सगळ्यो करपाचो म्हणजे डेव्हलपमेंट सर्वतोपरी करपाचो प्रयत्न करतलो. हांवें ऑलरेडी आमचे जे म्हाका जाय ते कॅन्डिडेट म्हाका एप्रोच जाताले पूण ताका सांगलां तुम कसले खंयच्याय टायमार तुमकां कितें काम करपाक जाय हांव तुमच्या भायर आसा पूण हांवें एज अ पॅनल म्हूण असो कांय घालूंक ना. लोकांचा सपोर्ट आसलेलो की फुडें तूं रावपाचो म्हणून. आज सकाळी हयसर 7:30 पावला. म्हाजी हाजेर 7:30 आयली. जसे लोक येताले हयसर जेन्ना तेंचे ऑन द फेस एक्सप्रेशन हांवें दिसता की ऑफकोर्स हे पुण्या ठाकुराकूच वोट केले तेंच्यांनी म्हणून निश्चितच वॉर्ड नंबर 7 पुण्या ठाकुराची जीत जातली हांवें नक्की. आमचे खुबशे कडेन म्हजे कार्यकर्ते रावले. म्हणजे सगळ्याच वॉर्डांचेर म्हजे खरे कार्यकर्ते ते आसात आनी म्हाका हें दिसता की ते सगळे निवडून येतले. हो जो रिस्पॉन्स आसा तो आय एम शुअर 80%च्या वयर मतदान जातलें. 85% जातलें मतदान. दॅट इज नो डावट. सांगपा म्हणल्यार कांय ना. आतां लास्ट टायम मुगे वॉर्ड रिजर्व केलो, हेय पार्टी वॉर्ड मुगे रिजर्व केला. सो आय हॅव शिफ्टेड फ्रॉम 1 वॉर्ड टू 2nd वॉर्ड आनी सगळ्यांनी म्हाका लोकांनी सांगलां बस म्हूण. कित्याक तो दुसरे वाटा वयल्या वानार तातूंत 2 बसला. ताका लोक वळखना. ताका घरांनी वयता तेन्ना सांगचें पडटा की हांव आमदाराचो भाव म्हणून. त्या एक तो हे घेता पूण आमदाराचो भाव हांगा लागून न्हू वाडाक लागना. पयलीं म्हटल्यार आमचे कोण कॅन्डिडेट कोण हे आमी दवरल्यात अशें कांय नसतात. सगळे समान आनी जे पंचायत निवडून येता तितले म्हाजी जबाबदारी तेंची कामां करपाची. तो हेतून भेदभाव काय आसचो ना. जो निवडून येतलो जो लोक स्थानीक लोक जो ताका निवडून हाडटलो तो आमचो त्या एरियाचो लिडर आसतलो. आमचो गोंयचो लोक तितले बरे कॅन्डिडेट्स निवडून हाडटले आनी आमचे पॅनल जे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन मायकल लोबोचे पॅनल बहुमतांनी जिखून येतले. आनी हें मत कोणाक? हें मत सर्वसामान्य लोकांक तेंची कामां करपाक. ज्यो सरकाराच्यो येवजण्यो आहा
ज्यो सरकाराची स्किमी आहात त्यो सारके बारीक ते बारीक लोकां कडेन पावपाक, गरिबांतले गरिबान पावपाक थिवीन आतांच्या 8 गांवतले कशें दिसता अशें आमचें काम करता. आमचे सगळे पंचायतीन आमचे पॅनल आहा, जवळ जवळ थिवी मतदारसंघात 62 बुथ्स आहा. एक 4-5 वगळ जायत जाल्यार सगळे हितून आमचे पार्टीचे मार्फत आमी कन्सेशनस केले वचून एकूच आहा, बाकीचे जास्त आहा. ह्या हितूच्यान पक्षनिहाय इलेक्शन ना, पक्ष हातून डायरेक्टली हे जायना आनी त्यामुळे प्रत्येकाचो कार्यकर्तो आसतलो पक्ष कितें आपलें हें करतलो. परंतु ह्या हितून पॉलिटिक्स राजकारण जी आसा असल राजकारण आसा तें पॉलिटिक्स ह्या गांवाचें राजकारण हाडूं नये अशें ह्या मताचो हांव आसा. आनी त्यामुळे केन्नाच आमी हितून इंटरफियर जायना. जो उमेदवार म्हाका आवडटा, जो उमेदवार आमकां लागीं आसा ते साहजिकच ताका आमी वोटींग करतले. खऱ्या अर्थान जर आमी ग्रामीण भागांतलो डेव्हलपमेंट हो जर हे केलो आसत जाल्यार स्थिरता जर बरी असली आसत जाल्यारच तो विकास, नाजाल्यार कशें आतां केवळ निवडणूक जाली आनी मागीर काम सोंपलें अशें जावं जायना. त्यामुळे आमचोय प्रयत्न आसा, कारण सरकार आमी म्हणटा आसतना अंत्योदय तत्व हे तत्व धरलें आसत आनी मोठ्या प्रमाणान सरकाराच्यो येवजण्यो ज्यो आसा ते सकयल पर्यंत पावोवपाचें काम जर खरें कोणें करूं जाय जाल्यार ते पंचायत मेंबर जे आसा तेंच्यांनी करूं जाय, कारण सरकाराच्यो भरपूर स्किम्स आसतात. पूण आतां पळोवंक गेल्यार खुबशे मनी डिस्ट्रिब्युशन जावं दादागिरी वेव्हार हो ह्याय इलेक्शनाक सुरू चालू जाता आनी हेजेर खरें म्हटल्यार टायम टू टायम जे एक्शन घेवपाक जाय तें एक्शन जायना. आमी फ्लायंग स्कॉडाक आपोवपाक सोदता, फ्लायंग स्कॉड लेट पावता, कितें म्हटल्यार डिस्ट्रिब्युशन जावन चल्लें. सो हें खुबशें आजुनूय सेम दिसता. बट आतां लोकां कडेन आसा, लोकांनी डिसायड करपाक जाय की बाबा कितें जाय आमकां गांव राखपाक लागून बरे मनीस जाय, न्यू फेस जाय, क्लीन फेस जाय, अनकरप्ट फेस जाय. सो हें लोकांचें डिसिजन आसा. वातावरण अशें आहा की प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिसता की आपुणूय इलेक्ट जावचें आनी लोकांनी सेवा करची. आनी जेन्ना तो ग्रासरूट लेवलाचेर जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना जर आमदारान तितून पडप म्हळ्यार बरें न्हू. सो हांव हितून पडलां. लास्ट इलेक्शन आमकां सगळीं पंचायत आहली, सगळे मुगो आहले. इलेक्शन कितें कोणें सांगपाक जायना. स्पेशली पालोडा पंचायतीन एरपडे घातले थोडे कमी, पूण म्हगे विलेज मिलिटरी हांवें 7 आमगे मनीस बसयला ते 7 वार्डां आनी ते 7 गेले निवडून. आनी हांगासरले लोकांक सुद्दां खबर आहा की एज अ इकरा मेंबर पंच आनी प्लस सरपंच म्हणून आशिल्लो आनी हांवें भरपूर कामां हिंगा वार्डान केल्या. आनी म्हाका I appeal to all the youngsters and the in general public to come out in one voice and support new faces. In fact, आनी जो कोण जिखून येता तो सगलो एक गांवचो पॅनल म्हूण हांव सगळ्यां बराबर उमेदीन काम करतलो. पूण जेका कसलोच अर्थ ना, जेका कसलो स्वार्थ ना, तो मनीस पयलोच आपले समाज सेवेचें उदाहरण जें आसा तें लोकां मुखार हाडटा, जनते मुखार हाडटा. लोकशाहीत उमेद न्ही, सगळेच काय आमदाराच्या इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करू शकनात. जेडपीच्या इलेक्शनाक सगळे कॉन्टेस्ट करू शकतात आणि त्यामुळे इलेक्शनाक उबी रावपाची उमेद जी आसता पयली ती पंचायतच्या निमित्तान म्हणून तर गोंयांत आमी पयले 5300 सुमार कॅन्डिडेट्स उबी राविल्ले आसात.